मोगाळ भयणी बाबांनो, सुरवातेच्या उतरांनी आयकलायचो विशय जावन आसा म्हूण बापाची कशी करतात ती प्रामाणीकपणान आनी विस्वाशीपणाक भेंगोयतात. Those who do the will of God embrace righteousness and faithfulness. आधुनीक काळार in the modern world विस्वाशी रावप, प्रामाणीकपणान जिवप सोंपें न्हय. सोंपें? It's a challenge. मार्कोस नांवाचो एक मनीस आसलेलो. एके कचेरींत क्लार्क कसो वावुरतालो, पूण सदांच आपल्या वावराक, आपल्या कुटुंबाक विस्वाशी रावलो. हाकाच लागून ताका कचेरींत वावर करतालीं मानान लेखतालीं, कित्याक तोवूय तांकां रेस्पेद मान दितालो. बसपागिरी रिटायर्ड जालो तेन्ना ताचे वडील ताका एक सेंड ऑफ ऑर्गनायज करतात. ताचे पोतेणीक भुरग्यांकूय आमंत्रण दितात आनी हे सेंड ऑफ चलतना ताचे वडील ताचें बरें उलयतात, कित्याक तो प्रामाणीक विस्वाशी मनीस आसलेलो. आनी ताची भुरगीं आपल्या बापायक इतल्या वयल्या दर्जार दवरला म्हणून आपुणूय प्रामाणीकपणान विस्वाशीपणान जियेतली म्हूण आपल्याकूच भास दितात. मोगाळ भयणी बाबांनो, आयचें वाचपां आमकां तेंच करूंक उत्तेजन दितात. पयल्या वाचपांत इसायास प्रवादी म्हणटा, सर्वेस्पर ताका ती गीत गायता, कित्याक सर्वेस्परान ताका गुलामपणांतली भायर काडलेली. प्रामाणीकपणान विस्वाशीपणान जिवंक ताका उलो केल्लो आनी परसा देवाक विस्वाशी रावता. शुभ वर्तमानांत जेजू केरीत भाशेन मातेवाच्या चॅप्टर 5 आपल्या शिसांक आनी पोरशे घेवन ताका दोंगरार वेता आनी थंयसर तांकां भाग्यां शिकयता. ही भाग्यां जेजू केरीत भाशेन आपुणूच पयलो जियेता, वेव्हारांत घालता आनी पोरचेकूय उलो करता आनी तांणी जिवितांत जियोंक, प्रामाणीकपणान जियोंक, विस्वाशी रावंक, सवस्काय शांती सगल्याक विस्तारूंक. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजूचीं उतरां, जीं कोण म्हजीं उतरां आयकतात पूण ताचे पर्यंत चलनात ताका स्वर्गा राज्यांत वय वांटो मेळचो ना. म्हणटो जेजू दोगां मनशांची खबर करता. एकलो गोर कोडपार बांदता जाल्यार दुसरो रेंवेर. कोडपार बांदलेलें गोर मजबूत ओकोंड स्ट्रॉंग उरता. दोनूय घरांचेर पावस, आवार आनी क्लायमेटीक एटमॉस्फेरीक कंडिशन्स, पूण कोडपार बांदलेलें गोर ओकोंड मजबूत उरता, कित्याक ताची बुन्याद कोडपार आसलेली, डीप आसलेली, स्ट्रॉंग आसलेली. आमी लेगून गोर बांदतलें जाल्यार पावसाच्या दिसांनीच बांदता, कित्याक पावसा वरवीं ताचें उदीक तें डीप जावं. जितल्यो माडयो वयर वता तितलें फावंडेशनूय स्ट्रॉंग डीप आसूंक जाय. हाकाच लागून जेजू म्हणटा, कोडपार तुमचें गोर बांदून हाडात, भावार्थान जियेयात, देवाच्या उतरा प्रमाणें जियेयात आनी तुमचें जिवीत प्रामाणीक आनी विस्वाशीपणान जियेतलें जातलें. मोगाळ भयणी बाबांनो, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर सदांच देवाक विस्वाशी रावलो. भाग्यवंत इनासाचीं ताचीं उतरां परत परत कानार सादतालीं. आख्खो संवसार तूं सोडीत फामाद जायत, पूण तुजो आत्मा इबाडीत जाल्यार कसलो आदाव. हीं उतरां तो नियाळटा आनी जेजूचो पाटलादार जावन आमकां भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर गोंयचो सायब फावो जाता. आमचे केरीत भाशेन गोंयचे पबीत सभेक तो आमचो आस्कारी जावंक पावलो, कित्याक प्रामाणीकपणान तो जियेलो, देवाक आनी पेल्याक विस्वाशी रावलो. मोगाळ भयणी बाबांनो, कशे परी आमच्यान प्रामाणीक आनी विस्वाशी जिवीत जिवंक जाता जायत. पयले सुवार आमच्या खासगी जिवीत, आमचें पर्सनल लायफ जेजूक आमचो कडप, आमचो माज म्हूण बांदून घेवंक, ताचेर आमचें खासगी जिवीत बांदून हाडूंक. Take Jesus at the center of our life and we will live a righteous and faithful life. दुसरे सुवातेर आमच्या कुटुंबीक जिवितांत पोते पोतणीन एकामेका विस्वाशी रावंक, प्रामाणीकपणान जिवन भुरग्यांकूय गोवाय जावं. हे भाशेन आमचें कुटुंब कोडपार बांदलेलें आसा म्हूण दुसऱ्यांकूय आमी गोवाय दिवंक पावतले. आनी तिसरे सुवातेर ज्या समुदायान
ज्या वाड्यांत ज्या गांवांत आमी रावता आमच्या शेजाऱ्या समाऱ्या मदें एकामेकाक बरें उतर दिवया. जसो मार्कूस आपले कचेरींत बरें उतर दिवन जियेलो आनी ताका शाबासकी फावो जाली, आमकां एका दिसा स्वर्गा राज्यांत बापाची शाबासकी फावो जातली. जोरेपर आमच्या खासगी जिवितांत, कुटुंबीक जिवितांत आनी समुदायीक जिवितांत प्रामाणीकपणान विस्वाशीपणान जियेत जाल्यार तोरेमिसाचे वाटेन भेटेन वांटो घेतना सगल्या देण्या पासत दोनया देवाक दिन वसूया. आनी हांगासर राजेर आसले आमचे जण एकल्याचेर भगवान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन बापान आशिर्वाद घालूं आनी आमच्या क्रिस्ती जिवितांतल्यान प्रामाणीकपणान विस्वाशीपणान जिवन दुसऱ्यांक आमी बरी गोवाय जावंक त्याच पवित्र आत्म्याची शक्ती आनी बळ हे मिसाचे भेटेंत मानून घेवया.